विरनोडा कॉलेजी फाटल्यान हे वानर मारे रावतात. सांगता ते प्रमाण माकडांक मारपाचे तांचे पारंपारीक काम. आता माकड मारूंक बंदी, तांकां आपोवपाचो प्रश्नूच येना. सद्या कितें मेळटा तो दिसवडो करून दीस धुकलतात. स्वताची लोकवस्ती तयार करप आनी थंयच संसार थाटप. मात अस्तित्वाच्या पुराव्याचो एकूय डॉक्युमेंट ना. एका दोगांनी आधार कार्डाचेर भुरग्यांक शाळांनी धाडूंक सुरवात केली. जल्म दाखलो नसले म्हणजे सगळेच आमकां फेस प्रॉब्लेम करूचच येता. म्हणजे कसलीच काय वस्तू घेवची असली काय ह्या करूचं असलें सगळे आधी पहिले जल्म दाखलो मागतात. सरकारी कसला काम असलं तर आमचं काही सरकारी कसलंच काम जावचं ना त्याच्या शिवाय असं सांगतो. म्हणजे मेन विषय म्हणजे हे जे कसला काय कोणाचा घेऊचा काय असं तोच मोठो विषय आहे. दुसरा अजून ओके सध्या स्कुलान भुरगे स्कुलान आनी तेंचे कशें कितें त्यांची पहिली 20-25 वर्सां पयलीं थोड्यांची आधार कार्डां पंचायतीत जाल्ली हयसर विरनोडे पंचायतीत तांकां पयलींच्यान घेतलेली आहा शाळेन. आतां थोडी भुरगीं 9वीन आहात, थोडी 8वीन आहात, अशी आहात. पयलीं पंचायतीन आधार कार्ड हालीं पिटर बोर्दीस सरांनी परत आमकां हय घरा कडेन कॅम्प घेवन केल्ली भुरग्यांची. तांकां आतां हालीं परत एडमिशन दिलां विकास हायस्कूल आनी वलपे मराठी शाळेत. ते आधार कार्डाचेर हेजेर बसयल्ले भुरगीं. बाकी खरो जल्म दाखलो हॉस्पिटलाचो तो आमचो कोणाचोच ना. ह्या वाठारांत लिगल कॅम्प केल्लो तेन्ना आदोगाद विजयलक्ष्मी शिवोलकराक ह्या प्रश्नाची व्याप्ती कळ्ळी. प्रश्न एकट्या दुकट्याचो न्ही, पुराय वस्तीचो. सध्या कायद्यांतल्यान वेगवेगळे मार्ग काढून ती तांकां आदार करता. हे बर्थ रजिस्ट्रेशन करतले म्हटल्यार दॅट इज द नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम दी कन्सर्न पंचायत ऑर फ्रॉम दी रजिस्ट्रार. आता हे नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट अ पर्सन हॅज टू गो अँड file an application. So what is to be done? So we then drafted there and there all their affidavit regarding income tax. Those who did not have identity, that is the Aadhaar card, we again drafted the affidavit. पेडण्या, दाबाळ, निरंकाळ अशा काय वाठारांनी वानरमारे अजून अशी वस्ती वेगळी करून आसात. सगळ्यांची हीच परिस्थिती. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आणि चेतन गवस.